साई तू आमची शारोतिणी मोगान आयल्याव आमी तुजे चरणी मागोंक शिकय आमकां खालतेपणी नमान करता तुका रोजार साई बिणी जावना साई तू आमची शारोतिणी मोगान आयल्याव आमी तुजे चरणी मागोंक शिकय आमकां खालतेपणी नमान नमान तुका रोजार साई बिणी आम्हा सर्वांक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतीचे नमान नमान तुका रोजार साई बिणी आम्हा सर्वांक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतीचे देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली नमान नमान तुका रोजार साई बिणी आम्हा सर्वांक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतीचे नमान करता तुका रोजार साई बिणी जावना साई तूं आमची शारोतिणी मोगान आयल्याव आमी तुजे चरणी मागोंक शिकय आमकां खालतेपणी नमान करता तुका रोजार साई बिणी जावना साई तूं आमची शारोतिणी मोगान आयल्याव आमी तुजे चरणी मागोंक शिकय आमकां खालतेपणी नमान नमान तुका रोजार साई बिणी आम्हा सर्वांक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतीचे नमान नमान तुका रोजार साई बिणी आम्हा सर्वांक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतीचे देवा पुताची तूं आवय
जीवी सदाच जियेली आम्हा सर्वांक तू आदर्शली नमान नमान तुका रोसासाय देवी आम्हा सर्वांक्याची तू गिराणी मुर्गी आम्ही तुझी आवय तू आमची घाल आमचे देश तुझे काकुळतीची
तुझो पूत कितलो वरतो संसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता जाणागी तूं मोरये तुजो पूत कितलो वरतो संसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता मोन तो वडता गरिम्याचो हंकार तो मोडता कष्टांनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता पातक्याचे मोन तो वडता गरिम्याचो हंकार तो मोडता कष्टांनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता सांबळ दर्याक एकाच उतरान शांत तो करता जाणागी तूं मोरये तुजो पूत कितलो वरतो संसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता द्वेषाच्या काळजान मोग भरता अशुद्धात्म्याचो नाश करता चलवून करगून उलो मारतना आधार तो जाता मानाची वात वाणतले तुमची नांवां आपयत आसतना गळाई करिनासतना बेगीनच येवन तुमचो मान स्विकार करूंक तुमचे लागीं विनंती ಪುಸ್ತಕ ಒಂತಿಗೆದಿಲ್ಲಿ ಸಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪೊಡೊ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿ ಸೋಜಾ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಡಿ ಸೋಜಾ ಕೊಯ್ಲಾ ಡೆನಿಸ್ ಸೋಜಾ ಕೊಯ್ಲಾ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ ಸೋಜಾ ಇನಾಸ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಐರೆನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಜಾನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ನತಾಲಿಯಾ ಡಿ ಸೋಜಾ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಡಿ ಸೋಜಾ ಸಾನ್ ಜೋಸೆ ಬಡೋ ಐರಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಕಾರ್ಮಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ತಲೆಪಾಡಿ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಎಲಿಸ್ ಫೆರಾವೋ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಗ್ರೇಸಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಹಿಲಾರಿ ಫೆರಾವೋ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುಟಿನ್ನಾ ಲಿಗೋರಿ ಡಿ ಸೋಜಾ ಮಿಂಗೆಲ್ ಫೆರಾವೋ ಪೌಲ್ ಕುಟಿನ್ನಾ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಸಾಲ್ವಾದೋರ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ರೀಟಾ ಫೆರಾವೋ ಸುನಿಲ್ ಫೆರಾವೋ ಕಾರ್ಮಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ದೇವಸ್ಯ ಪೌಲಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಡೆನಿಸ್ ಫೆರಾವೋ ರೂಜರ್ ಮೈವಡೋ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಆಂಟನಿ ಡಿ ಸೋಜಾ ಸರೋಲಿ
ಆಂಟನಿ ಡಿ ಸೋಜಾ ಕಲ್ಲರ್ಪೆ, ಗ್ರಿಗೋರಿ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಆಗ್ನಿಸ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಸರ್ತಿಮುಳೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಇನಾಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಆಡಮ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಜೆರೋಮ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಲಿಯೋ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಲೂಯಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಲೀನಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಮೌರಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಐರಿನ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಸೈಮನ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ತಿಮೋತಿ ಮೊಂತೇರೋ, ಥೋಮಸ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸೋಜಾ. ಬಾಳುಕ್ ಜಿಸುಬಡೋ, ಅನಿಲ್ ಫ್ರಾಕಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ನೀಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಎಲಿಯಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಆಂಡ್ರೂ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಡೇವಿಡ್ ಸೋಜಾ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಹೆನ್ರಿ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಐರಿನ್ ಫೆರಾವೋ, ಜೇಕಬ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಬ್ರಿಜಿತ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಮೌರಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಪೌಲ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ವೆಗಸ್, ರೆಮಿಡಿಯಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ರೀಟಾ ಮೊಂತೇರೋ, ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಸೆವೆರಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೋ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮುರ್ದಮ್ ದಿಲ್ಲಿ, क्लेमेंट पिरेरानी कुटाम पुत्तूर 2000 रुपये, प्रसन्न आणि प्रसिल्ला फजीर 2000 रुपये, एक इशिता एंजल मोंतेरो रुजार मेवडो 1500 रुपये, 1000 रुपये दिल्ली, लिली डी सोजा, नितेश वीरा डी सोजा, रोशन डी सोजा, काश्मीर बवर्लिन वेलंकणी, नाव नकामने क्लॅन, तसेच राजेश आयरिन मोंतेरो बेला, राजेश रिशाल आणि विशाल मोंतेरो बेला. 500 रुपये दिल्ली, लिओ फेलिक्स डी सोजा, नाव नकामने क्लॅन रुजार माई वडो, ग्लेन प्रितेश डी सोजा बेला, विल्मा टीना डी सोजा San Jose Vado, Salvador Almeida, San Jose Vado, Messin de Souza, Baluk Jesuado, Alex and Kutam, Alexani Kutam, Baluk Jesuado, Ashley Montero, Ruzar Maivado, 300 रुपये दिल्ली, Rakesh de Souza, Baluk Jesuado, Teresa de Souza, Baluk Jesuado, Delphine Lovis, Ruzar Maivado, Charlotte Asha de Souza, Ruzar Maivado, 200 रुपये दिल्ली, Irene Montero आणि कुटाम Ruzar Maivado, Jacob de Souza, Ruzar Maivado, Irene de Souza, San Francisco Vado, Kashmir de Souza Velankani, Ruzar Maivado, Leo Sonita, Ruzar Maivado, Flavia Prajwal de Souza, Ruzar Maivado, Sunita Amrutlal Manempere, Sunita Montero, Ruzar Maivado, Shweta Maria de Souza, Ruzar Maivado, Cecilia आणि Rakesh de Souza, Baluk Jesuado, Cecilia de Souza Coila, San Francisco Vado, Maurice de Souza आणि कुटाम Ruzar Maivado, नाव नकामने क्लॅन Ruzar Maivado, Melisha Melvin de Souza, Ruzar Maivado, Inas de Souza आणि कुटाम Ruzar Maivado, Ashton Montero Subramania, Vinisha de Souza, San Francisco Vado, Fiona Fernandez, Baluk Jesuado, Stefan de Souza, Baluk Jesuado, 100 रुपये दिल्ली, विवा क्रास्ता Ruzar Maivado, Felix de Souza, Baluk Jesuado, Lily de Souza, Baluk Jesuado, Ansia Siena de Souza, Baluk Jesuado, Laren de Souza, Baluk Jesuado,
Lavina de Souza, Baluk Jizwado, Henry de Souza, Baluk Jizwado. Natalia Paes, Bannur, 500 रुपये. जर कोणाचे नाव सांगना जाल्यार नाव सांगना जाल्यार दया करून मुखार येवचें. अमृतलाल आणि कुटाम मनियम परे तेसबरी प्रेम प्रकाश डिसोजा रुजार मायवाडो आणि कुटाम तांकां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन तांचे इराद्या पासून मागता आसतना आमचे सर इरादे देवाच्या पांयतळा आमी समर्पण दिवया.
त्रिएक देवा वंदन सर्गी बापा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचनो संतोषान आणि उल्हासान एक फिरगस कुटुंब जावन आमच्या कुटुंबाच्या सैर्या धैर्या संगी मेळून फाटल्या वर्सांनी देवान आमच्या पात्रोण मोरये मुखांत्र केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवंक सांगाता जमल्या तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. आयच्या ह्या फेस्ताचो संतोष वांटून घेवंक आनी संभ्रम दोडतो करूंक हांगासर आमचे मोदे आसात. आमचे मोगाचे आदले विगर मानादीक जेसन लोबो बाप तशेंच आमच्या मोगाच्या उल्याक पाळो दिवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक सहा भेटवणी करच्या आमच्या वाराड्याचे विगरवार आनी सर याजक बापांक सर धार्मीक भावा भयणींक सैर्या धैर्यांक हार्दिक स्वागत मागता. ह्या वर्सा फेस्ताक आमी गतलो विशय जावन आसा मोरयेची देख घेवन निराशेन बुडलेल्या संवसारांत बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडया. 2025 म्हणजे हे वर्स जुबलेवाचे वर्स म्हूण देवादीन पापा फ्रांसिसान पासारले. जेजू आमचो सोमी ह्या संवसाराक येवन 2025 वर्सां जाली. हे वर्स सोम्याच्या उगडासाक आनी सोम्याच्या मोगाक आमी करची जाय आनी प्रत्येक आमची जिणी आनी आमची कुटुंबां बरवशान फुडें व्हरूंक आमी बरवशाची यात्रिकाय जाय म्हूण उलो दिला. मोरी माय आमच्या फिरगजेची पात्रोन तिच्या जिवितांत आयिल्ले सर फुडकर्ण देवाचेर अखंड भावार्थ दवरून बरवशान जियेवन आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक प्रेरण जावन आसा. आपले सोम्याची साकण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हूण देवाच्या कुशेक संपूर्ण कल्तीमान घाल्ली मोरी आमकां आदर्श जावन आसा. मोरयेक देवान ताची आवय जावन विंचून काडली. ह्या वेळी मोरयेन संतोषान सोम्याची वडवी गावन ताका अर्गां दिली. तेच परी आमी सर फिरगस घरा फाटल्या वर्सांनी देवान आमच्या पात्रोण मोरये मुखांत्र केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दिवया आनी मोरयेचे चडशे गुण आमच्या जिणेंत आपणावंक आनी देवाचे कुशेक संपूर्ण कल्तीमान घालन बरवशान जियेवंक जाय आसलो आदार मागया. फाटल्या वर्सांनी मोरये मुखांत मेळिल्ल्या बेसांवां पासत उपकार पावुड्या. फुडल्या दिसांनी आमची पात्रोण मोरयेच्या माजतीन आमच्या कुटुंबाचेर फिरगजेचेर परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींचेर आमच्या धानींचेर हितचिंतकांचेर तशेंच आमच्या फिरगजेच्या विगाराचेर आनी फिरगज कुटुंबाचेर देवताची दाराळ आशिर्वादां वतून दी म्हूण मागया. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा ह्या येवकरिस्त संभ्रमान वांटेली जाल्ल्या आमी सर्वांनी बरवशान आनी
पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरून आमची कुटुंबां पवित्र करून आनी नव्या उर्बेन भरून एक आदर्श फिरगजेचे कुटुंब रूपीत करूंक देवाचो आदर ह्या पवित्र येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरे वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणुया, हांव पातकी सर्वदेता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडां विसरून वायटा धर्मांत बरी सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेर सदां संकार मरेन सगळ्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा तुझ्या दोतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी गुरपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव
तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप अशें म्हणटा सर्वेस्पोर पूण तूं बेतलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुलयामध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायलांचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो तसो आराम न्ही आतांचो बगार भोव पुरविल्ल्या कालांचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत थंयसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटालो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलान तशी परतून येताले सर्वेस्पोराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतालो आनी आपल्या हिंडाक सरयतालो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तो शांत जातालो. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पोरान आमकां गेल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारीक करूं. सर्वेस्पोरान आमकां गेल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारीक करूं. सर्वेस्पोरान आमकां गेल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारीक करूं. सर्वेस्पोरान आमकां गेल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारीक करूं. सर्वेस्पोरान आमकां गेल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारीक करूं. उगडापान पुस्तकांतले वसाप तेदवा सर्गी देवाचे मंदिर उक्ते जाले आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतू आसली दिश्टी पडली. तेदवा अंतराळी एक व्हड कुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सूर्य न्हेसलेली तिच्या पांयां तला संद आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्राचो मुकुट. ती भरलेली गर्भेस्तेन आपल्या प्रस्तुतपणाचे दुखीन ती हाक बोब मारतेली. तेदवा अंतराळी
आनी कुणा दिश्टी पडले. एक महासरप उज्या बरी थांबडो, ताका 7 तेकल्यो आनी 10 शिंगां. ताजे हर एक तेकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्यान नेकेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें माल जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रस्तुत जावंक तयार जाल्ले स्त्री हुजीर तो उबो रावलो. तिचे भुरगे भुंय पडल्याक्षान ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जालो. स्त्रियेन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. हंस तो लोंकडाचे बेतकटेन सर राष्ट्रा वयर राजवडकी सेलोंक नेमलोलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना उचीर तक्षण उखल व्हेलो. ती स्त्री आराण्याक फोल दवली. थंय 1260 दीस पर्यंत तिचे पालन पोषण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केलो. तेदवा सर्गार ओड एक तालो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारान आयले. देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्तचो अधिकार स्थापीत जालो. कारण आमच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतल्यांक म्हणजे दीस रात तांचे देवा समोर सूख मानतल्यांक कान धरणीक शेवटिला. देवाचे उतार हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचाय सोवे आसो. सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. दोन दिसा उपरांत गलिलयाच्या खाना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणें आसलें. थंय वायन उनो पडलो. तेदवा जेजूचे आवय ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तो व्हड ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. सुदैवाचे सुदाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचेत आसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते खांट पर्यान भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतले थोडे खाडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्यासरशीं व्हरा. तांणी वर्ण दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा
आनी सैऱ्यांनी दादोशी पेला उपरांत सुमार असो दिता पूण तुवें उंची वायण येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय हे आपले पयले असर्ये जेजून गलिलेयाच्या खाना शहरांत केले आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचें शीस ताका सत्मानूंक लागलें त्या उपरांत आपल्या आवयक भावांक आनी शिसांक सांगाता घेवन जेजू कफारनाव गेलो थंय ती थोडे दीस रावली. देवाचे उतार हे वगनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तादाई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो आनी भुरग्यांनो पयल्या सुवातेर तुमकां सुमेस्तांक बरें फेस्त हांव मागतां. 2 वर्सांक एक फावटी फेस्त जाय म्हणलें आतां 2 वर्सां एक फावटी आतां फेस्त जाता परत आमी आचरून आसाव. आज हंतोस भोगता फिरगजेचे 12 जाणां आज हांगा जमल्यात. फिरगजेचे तशेंच सैरी तशेंच दुसऱ्या गांवांत आसची आज हांगा पळोवंक मेळटा आसतना कडेन सावन आज आमी कित्याक हांगा जमल्या म्हणलें आमकां कळीत आसा. पयल्यान आमी एक फिरगजेचे फेस्त मनोवच्या खातीर दुसऱ्यान आमच्या जिवितांत देवान आमकां केल्ल्या बरेपणा खातीर मोरयेफात ताणें आमच्या जिवितांत बरें केल्ल्या पासत ताका अर्गां दिवच्या पासत आज आमी हांगा सांगाता जमल्या. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो मोरयेच्या सबार बिरुदा पैकी उण्यार आमकां आयकूंक मेळचें बिरूद जावन आसा बरोवशाची माय. आनी हे आमी जायते फावटी आमी आमच्या घरांत आमी म्हणटा आमी बरोवशाचे माये म्हणून कळ्ळा म्हणटा आमी फुडो सांगता गे तुमकां लोदिना वेळा वय बरोवशाचे माय म्हणून जायते फावटी आमी म्हणटा बरोवशाचे माय आम सुजनातीकर म्हणून. आनी ह्या विशयांत आमकां चड आमकां आयकूंक मेळना तरी एका गांवांत त्या बरोवशाच्या मायेचे आजाबी घडला आनी 12 जाणां बरोवशाचे माय म्हणून मोरयेफात देवा कडेन मागणें करतात. आनी प्रस्तुत काळार आमकां मोरयेचें हें बिरूद कितें आसा आमच्या जिविताक चड आमकां गरजेचें आनी आमच्या जिवितांत आमकां तें एक बरोवशाचें आमकां एक किर्ण आमकां तें आमकां फांकयता. प्रस्तुत आमच्या जिवितांत जायते बरेपण जावनच आसा. त्याच पासत आयचे फेस्त आमी संभ्रमता. आमकां बरें जिवीत आमकां देवान दिलां, बरें कुटुंब आमकां दिलां, बरें काम आमकां दिलां. आमच्या जिवितांत कितें जायचें आमी मागता जायते कडेन मागच्या की पयलेंच देवान आमकां सबार संगती आमकां दिलां. तशें आसतना आमी देवाक आमी अर्गां दिवंक आमकां सर्व आमकां हक्क आसा. तशेंच आमचो कायदोय जावन आसा. तशेंच पळयता आमच्या जिवितांत आमकां आनी एक खोशी आसा. तशें आमच्या जिवितांत बरेपण आसा. आमी कुटुंबांत फिरगचे एकामेका माया मोगान आमी जिवन आसा की आनी एक गोश्ट पळोवंक गेल्यार बऱ्याच्या की आनी एक उणेपण म्हूण कितें आसा तें आमकां आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. पळोवया आमच्या जिवितांत सामकें जायती आमकां आशा आसा. आशा ती आमकां भागनांतल्या वेळार ती निराशा जाता. आनी पळयता आमच्या जिवितांत आमकां जायते आमकां निराशा येता. जिणेंत आमकां कश्ट येतात. जिणेंत आमकां दूख आमकां भोगता. आमी चिंतले प्रमाणे आमकां जायना. कुटुंबांत नासमाधान, कुटुंबांत सडेपटी झगडे आसचे, एकामेका सांगाता आसले भाव ह्या भाव भयणी उपरांत पयस वयचे. तशेंच पळयता आमच्या वाड्यान जावंक पुरो फिरगच्यान जावंक पुरो हांवें सांगले प्रमाणे जायना म्हणल्या खातीर कुटुंबांत ह्या वाड्यांत एकामेका वांटे करचे. ह्या पळयता आमच्या जिवितांत आमकां जायते आमकां अशें उणेपण येता आसतना आज पळयता आमच्या गांवांत आमच्या जिवितांत मात्र न्हय देशा मदें थंय झगडे जावन आसचे आमकां जायते आमकां पळोवंक मेळटा. तशें आसतना ह्या संवसारांत आमी जिवन आसतना आमकां हर एकल्याक आमकां शांती जायचे, आमी शांती समाधानान जिवंक जायचे म्हणून हर एकल्याची आमची आशा जावन आसा. देखून आमच्या जिवितांत शांतीच्या की पयलें आमकां तें आसूंक जायचें बरोवसो. आनी अशें आसता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो मोरी माय निराशेंत आसलेल्या ह्या संवसाराक बरोवशाचें कुटुंब बांदूंक आमकां ती आदार दिता. हाची शुभ वार्ता आमी खाना शहरांतले आमी आयकले, जायते फावटी आमी आयकले. आनी ही शुभ वार्ता कितें आसा आमच्या जिवितांत आमकांय एक बरोवसो हाडटा.
मोरये कशें निराशा जाल्ल्या जिवितांत तें बरोवशाचें कीन जातागी तशेंच आमच्या जिवितांत आमी सदांच बरोवशान जियोंक मोरी आमकां एक प्रेरण जावंक पावता. आमी पळयता मोरयेचें लक्षण कोणाक कितें उणें जाय या कोणाचे जिवितांत कितें उणें पडलां तेच्या तें एक बरें एक लक्षण जावन आसा तें समजोवचें. आनी एकल्याच्या जिवितांत कितें जायचें म्हूण समजून आपल्या पुता कडेन मागचें तें एक मोरयेचें वर्तें एक गूण जावन आसा. लग्नाच्या ओवळ्यांनी मोरयेक जेजूक ताची सांगाता साबार सयऱ्यांक थंय आपयलें. आनी आमी जाणा आसा एका फंक्शना वेळार आमकां सगळ्यांक चड बरें जावचें कितें म्हळ्यार तें एक जेवण. तें खंय एका जाळो जेवण उणें पडल्यार या जेवण बरें ना जाल्यार जायते फावटी आमी एकामेका म्हणचें आसा या आमी एकामेका आमी सांगचें आसा की जेवण कित्याक करूं ना आनी कित्याक बरें करूं ना अशें जायते फावटी आमी शीन विचारचें आसा. तशें आसतना मोरी समजाली आज ह्या लग्नाच्या माटवांत आज कितें प्रमुख जावन आसलो वायन उणें पडलां म्हणटा आसतना मोरी समजाली आनी आपल्या पुता कडेन मागता तांच्या जिवितांत थंय वायन उणो पडला काजाराच्या त्या माटवांत वायन उणो पडला ती मागता. जेजू तिका म्हणटा बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळ येवंक ना. मोरयेक जेजू विशयांत ह्या कितलें समजालें आमी नेणाव पूण मोरी आपल्या शिसा त्या शिसांक म्हणटा मोरी धैर्य सांडिना बरवोसो सांडिना भागार ती बरवोशान आपल्या शिसा कडेन म्हणटा तो तुमकां कितें सांगता त्या प्रमाणे तुमी करा. मोरयेच्या जिवितांत आपल्या पुताचो तो वेळ येदोळ आयिल्लो गी ना गी ती कळयत नातलें पूण तिच्या जिवितांत ते आपल्या पुताक हे सक्कड करूंक साध्य आसा म्हूण समजालें. तिच्या जिवितांत आज ह्या कुटुंबांत आज ह्या काजाराच्या माटवांत हांचे कितें माल मुरेत वसत हांच्या जिवितांत एक नालिसाय जायत सक्कड समजून मोरी तांच्या जिवितांत आपल्या पुता कडेन मागता आनी पूत आपल्या वेळ येदोळ येवंक नातलो तरी आपल्या आवयचे उतार आयकता आनी आमच्या जिवितांत कितें जायचें आसलें तो तांकां दिता. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मोरये मायेन तें आपल्या त्या शिसांक सांगलें की तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून केवल त्या शिसांक मात न्हय आमकां हर एकल्यांक ती मोरी आमकां म्हणटा तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून. काना लग्ना वेळी मात न्हय संवसारांत बरेपण जेजूचेर फातयेनी जेजूचेर मोग ह्या एकामेका थंय मोग शांती उणें जाताना तवळ आमी पळयता मोरी विविध गांवांनी दिश्टे पडोवन ती मोरी म्हणटा तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. जायते फावटी मोरी म्हणटा आमच्या जिवन दिश्टेक पडोवन आपल्या पुताक आयका तुमची पातकी जिणी बदला तुमी मागणें करा आनी फाटीं परत तुमी येया म्हणून जायते फावटी पळयता मोरी दिश्टेक पडटा आनी लोकांक कळयता आनी लोक जायते फावटी देवाच्या त्या उतराक ह्या मोरयेच्या उतराक खान दिवन फाटीं येता. तशेंच आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत सूख आसूं दी या दूख आसूं दी आमी निराशा जाल्ल्या वेळार आमच्या कश्टा वेळार मागणें आयकना म्हूण आमकां भोगल्या वेळार काना शहरांतले आजाप आमा सुमेस्तांक एक नवो बरवोसो आमकां दिता. काना लग्नांत तें तक्षण तें आजाप घडलें पूण आमच्या जिवितांत तक्षण आजाप घडटा गी ना गी जावचें ना पूण आमच्या जिवितांत आमी हर एकल्यान बरोवचें आसूंक जाय. देव आमच्या जिवितांत कितें आमकां जायचें तो समजाता आनी आमकां दिता. देवाक तसोच म्हणलो एक वेळ आसा आनी त्या वेळार देव आमच्या जिवितांत कितें जायचें तें आमकां दिता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत सदांच मोरयेन सांगल्या त्या उतराक आमी खान दिवया. मोरी आपल्या जेजूची आपल्या पुताची पयली ती शीस जाली. देवान मोरयेक संवसाराच्या सोडवण्याच्या मिसावांक म्हण विंचता. मोरी हे कितलें समजाता तें आमी नेणाव तरी बोडव्यान तिका बेटल्या वेळा तावन देवाचेर अखंड भावार्थ दवरून ती जियेली. एक पावटी तिणें वय ह्या जायत म्हणून तिणें मुखार दवरलें मॅट तिच्या जिवितांत ती फाटीं काडिना. तिच्या जिवितांत तिका जायते तिका बरेंपण तिका लाभलें तिका संतोशी तिका लाभलो. तशेंच जिवितांत तिका तें कश्टी तिका भोगलें. आपल्या पुतान ह्या संवसारांत मिसांव करता आसतना तिका अभिमान भोगलो. तशें आसतना खंडी जावन मोरयेक थंय तेच्या जिवितांत हांवें पळयता तिका थंय जायते तिका दूख भोगलें. तिच्या जिवितांत पळयता आपल्या पुताची ती निर्जीव कूड हातांत घेवचें तें दूख तिका भोगता.
तरी आपल्या जिवितांत कितलेय कश्ट मेळ्ळ्यारी कितलेय नालिसाय तिका आयकूंक मेळ्ळ्यारी आपल्या जिवितांत तिणें दवरल्या मेडपाटी काडिना आपल्या पुताची पयली शीस जावन आपल्या पुता सांगाता ती फुडें समकाली मात्र न्हय ताच्या उतरा प्रमाणे ती जियेली अशें मोरी आमकां जेजूची शीस जावन जियोंक आमकां सुमेस्तांक साध्य आसा आनी कशें आमी एका खरें आनी बरें शिसावन जियोवचें गी म्हणून मोरी आपल्या जिणेंतावन आमकां सुमेस्तांक दाखोवन दिता जिवितांत आमच्या तशेंच कुटुंबांत वाड्यांत आमी फिरगजेंत जायते फावटी आमी आशिल्ले बरी जायना आमी चिंतले परय जायना तशें आसतना जायते फावटी आमी देवाक आमी दुरसातां एकामेकां आमी दुरसातां फिरगजेंतल्या ह्या जागाक विगाराक ह्या वाड्यांतल्या गुरकारांक या आमी जायते फावटी बिस्पांक जायते फावटी आमी दुरसातां पेल्यांक आमच्या वाड्यांत आमी पळयता तशेंच सामार एकामेकां आमी दुरसातां तशें आसतना पळोवंक जाय आमच्या जिवितांत देवाचेर भावार्थ दवरून ती जियेल्ली मोरी आमकां प्रेरण जावन आमी कितें कोणाकच आमी एकामेकां शीण उसारिनासतना एकामेकां दुरसानासतना आमी जेजूचे एक खरें शिस्त जावन फुडें वचूंक आमकां ती आदार दिता मात्र न्हय आमच्या जिवितांत हर एकल्यांक कश्ट आसा आनी ते कश्ट आमी देवा सांगात आसतना देवाच्या उतराचे पातयेन आमी जियेत आसतना ह्या कश्टा वयर आमकां वयर येवन ह्या निराशा वयर आमकां वयर येवन आमी एका बरवशान आमकां जियोंक साध्य आसा म्हणून मोरी आपल्या जिवितांत आमकां सुमेस्तांक दाखयता मोरी माय आमची तेर्स आमची फिरगजेचे पात्रोन ती आमकां एक बरवसो आमी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत जायते आमी तेर्स करता मागणी आमी करता आनी हे कशें आरंभ जाले जायते फावटी हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां उरल्या ह्या जागांनी तुमकां सांगलां हांगा आयिल्ल्या ते कोणें रेतऱ्याच्या पाद्रापांनी तुमकां जायते फावटी मोरयेचे तेर्स कशें आरंभ जाले तें आमकां सांगलां 1570 1 ऑक्टोबर 7 तारखेर थंय जाल्ल्या घडीत सर संवसारांत तेर्साचें भक्तीपण सोडूंक एक कारण जालें तवळो सगळे युरोप तुर्काचे मुठी भितर आसले आनी तांणी इटलीचेर धाड घालूंक प्रयत्न केल्ले आनी तवळो तें आसलो पापा पियूस पंचव्यान तेर्स करूंक सुमेस्तांक उलो दिलो आनी उपरांत तेर्साच्या बळान युरोप जिखलें तशेंच पळयता मोगाच्या भावान आनी भयणानो आमचे पुर्वज आमचे मालगाडे ते टिप्पूच्या बंदडेंत आसतनाय ताच्या जिवितांत ताणें बरवस हाडिनासतना मोरयेचेर भक्तीपण उसारून तेर्स करून तें आसलें आनी आज पळयता हांव तांच्या त्या धैर्या वरवीं तांच्या भावार्था वरवीं आमच्या गांवांत ती आमचो भावार्थ आमकां तें विस्तारला तशें पळयता हांव आमी आमच्या जिवितांत हर एक फावटी आमी कुटुंबांत आमी तेर्स करता तेर्स आमी कितले भक्तीपणान करता तें हांव नेणा आमच्या कुटुंबांत आमी हर एक फावटी तेर्स करता आसतना खंडीत जावन ह्या तेर्साच्या प्रभावान म्हणलें बरें पळयता आज आमची कुटुंबां सांगाता आसात आज आमी पळयता आमच्या जिवितांत आमकां कितेंय आमकां उणेपण आसल्यारी ते मोरी माय आमच्या जिवितांत आमी केल्ल्या तेर्साक भेटयल्या तेर्सा तावन आमचेर बेसांवती घालता ते खंडीत तेर्सा वेळार आमी मोरी जेजूचे जिवीत आमी नियाळटा जेजू खरो देव म्हण आमी उसारता मोरये फात जेजू कडेन आमी ससाय मागता पापा लियो 13 म्हणटा तेर्स समाजीक कश्टांच्या वायटा विरोध झुजोवंक एक बळवंत हातेर तेर्स ओवे सभेच्या भंडारांतले एक विस्नार मोती तशेंच सान लुईस ते मॉन्टफोर्ड रोजारीच्या भक्तीपणांत जियेलो अशें म्हणटा दिसपट्टे रोजारीचे भक्तीपण आदार दिली केदीस वांकडे वाटेन वेचिनांत हे हांव म्हज्या रक्तान दस्खत करून कुशेन उसारता म्हूण सांगता तशें आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणेनो खऱ्या भक्तीपणांत भावार्थांत बरवशांत तेर्स करतना खंडीत जावन आमकां त्या मागण्याचो फळ आमकां मेळटा आमी जाणा आसाव तेर्स म्हणटाना हर एक नामान मोरयेक आमी एक धवो गुलाबर पिल्ले बरी तशेंच एक आमच्या बापा मोरयेक आमी तांबडो गुलाबर पिल्ले बरी आनी सगळो तेर्स म्हणटा आसतना मोरयेक आमी गुलाबाचो एक कुरव करून आमी मुखवट करून आमी तिका घालता आमी तशेंच पळयता एका निजा देवातय आमी रावचें देवाक प्रमुख स्थान दिवन जियोवचें आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत फिरगजेंत समाजेंत जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी रावचें आमी एकवटान आमी रावचें माया मोगान आमी जियोवचें
वखसाण्यान क्रिस्ताच्या मावल्यांनी सता नितीन आमी जियोवचे शांतीपणान जियोवचे हे सगळे एक खरें क्रिस्तांवांची जियोवचे जावन आसा मोरयेक आनी देवाक आमी दिवचो एक बरो एक गुलाब ह्या एक बरें फळ एक फूल जावन आसता तशें आमच्या जिवितांत आमी अन्याय कर्ण रागान स्वार्थान हग्या मोसरान अधिकाराचे आशेन मुखल्यान बरो आसून एका तुजे वेस पांगरून जियोवचे ह्या भाग्यवंतपणाचे वेस पांगून जियोवचे एकामेकाचे नाकारे खोबऱ्यो कर्ण देवाच्या उपादेशा विरोध वेचे इगजमात्याच्या उपादेशा विरोध वेचे वचून जियोवचे आमी मोरयेक आमी ह्या देवाक आमी एक पाड या कुसुल्लो एक गुलाब या फूल दिवचे बरी देखून पळोवंक जाय देवान आमकां हर एकल्यांक आमकां स्वतंत्र दिला देखून आज ह्या देवाक आनी मोरयेक आमी एक बरें फूल जावंक पावतांगी ह्या एक कुसुल्ले फूल जावंक पावतांगी म्हणलें पळोवंक जाय फुडार खाडया पवित्र पुस्तकांतले वाचप ह्या उतरां बऱ्यांक विस्तले नाकारेक खाडन उडयतले आमी हर एकल्यांक आमकां हर एकल्यांक संतोश समाधान जाय हे आमी सांगता आमच्या जिवितांत साबार संगतींनी आमकां मेळटा एकामेका सांगता माया मोगा रावल्यार एकामेका सांगता आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे जियेत आसतना खंडीत जावन आमकां संतोश आमकां मेळटा पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा सगळो संवसार आमी जिखून आत्मो होगडायल्यार कितें फायदो देखून कोणूच नाश करूंक जायना त्या देवाचेर मोरये बरी आमी बरवस आमी दवरया पवित्र सभा म्हळ्यार हांव मात्र न्हय आमी सुमेस्त देखून पवित्र सभेंत समकत आसतना आमी एकल्यान मात्र न्हय आमी सुमेस्त आनी सांगाता आमी समकोक आसा मोरी आपल्या जिवितांत जेजूचे पयले शीस जावन जेजूच्या उतरांनी ती सरली ती एकलीच सरली न्हय बगार जेजू शिसां सांगाता हेरांक सांगाता हाण ती फुडें सरली तशेंच फिरगज म्हणटा आसतना हांव एकलो मात्र न्हय म्हज्या सांगाता सकड म्हजे भाव भयणी आसात देखून आमी सांगाता आमी चलतना मात्र ह्या फिरगजेक सोबा येता देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत मोरयेच्या मेटांनी आमी चलोवन आमी सदांच मोरये बरें बरवशान जेजूच्या जिविता प्रमाणे आमी चलोवन ह्या संवसारांत आमी सांगाता समकोव्या आनी जेजू आमच्या जिवितांत सदांच आमी मोरयेचे आदर्श घेवन फुडें वचूंक जेजूस आमकां आदार दिवंक मागता आसतना आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आनी फिरगजेंत खंयसर कितें उणें आसा ते समजून आमकां दाखोवंक मोरीस आमकां आदार दिवन दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया Salamia Beravia भावार्थ आमी उत्साहान सांगता म्हणया एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वोदेदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूचो रचनार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर्गाला आदी बापातावन जन्मला देवतावन देव उसवाडाताव उसवाड कर्या देवतावन उपसलो करो देव तो देवतावन जन्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमकां मनशां पासून आनी आमचे सोडून पासून सर्गांत तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं आमकां मनीस उरली ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंच पिलाताक ताका सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला जिव्याची आनी मेल्यांची मुनसुबी करो वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीचे शेवट आसूं ना आनी पवित्रात्म्या सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता ताव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवदे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी देवदूता वरवीं स्थापले सभेक सांगता पातकांच्या पुस्तकाने खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी ससनच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन. आमची मागणी आता भावार्थान बापा समोर आमी उबारया.
सर्गीच्या बापा पयत सभेचे मुखेल जावन आसच्या आमचो पाप साहेब बेस आनी सर धार्मीक भाव भयणी आपल्या मिसावांत कश्टताल्यांक दुकान भरलेल्यांक संतोषाचे बरवसाचे उतार परगट करूंक तांकां प्रेरीत कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक तुज्या हातांत समर्पण दिता. आमच्या देशांत शांती समाधानाचे वातावरण आसाशें कर. झुजाच्या वातावरणांत आसलेल्या राष्ट्रांक समाधान स्थापीत कर. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी विविध योजना आनी वावरिशे लोकांच्या जिवितांत बरोस हाडूंक वावरिशे करून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध कारणां लागून ना समाधानान जियेवच्या सर कुटुंबांक आनी फिरगजेच्या अर्ये कुटुंबांक तुज्या पांयांतला समर्पिता. आमी सर्वांनी एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक कृपा दी. तुज्या आदारान आमच्या फिरगज कुटुंबांत खरो एकवट माया मोग बोगसान्यांचो मनोभाव आनी शांत समाधान राज करूं. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा एकामेका बोगसून मोडून पडिल्लो संबंद परत सारको करून एकामेका थंय बरवसाची व्यक्ती जावन जियेवंक जाय आसची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी सर असल्या समेस पिडेस्तांक तुका समर्पिता. तांचे कश्ट सोसूंक बल आनी सोसूनकाय दी. आमच्या फिरगेज कुटुंबाच्या हर एक संद्यांक भुरग्यांक युवजनांक आमच्या सर दानींक पारगांवन आसलेल्या फिरगेजगारांक कृपेन बोल. फिरगेजेच्या हर एक संद्यांनी ह्या एकवसाच्या बलिदानान मोठो घेतलेल्या हर एकल्यांनी कश्टा वेळार धैर्य साडनासतना भरोसाण जिवंक तुजो हात लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेन मुखेलपण घेवन फिरगजेच्या आत्मीक आनी लौकीक अभिवृद्धी खातीर कलमीत नासतना निस्वार्थपणी वावर भेटोवच्या आमच्या मोगाल विगार बापांक तुज्या कृपे देण्यानी भर. गवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सांद्यांक सर संघ संस्थेच्या मुखेल्यांक वाड्याच्या सर गुरकारांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांचो वावर क्रिस्ताच्या गवळीक वावरा परी चलोवन तांचे तबेन आशिल्ल्या लोकांक मोगान सांबाळूंक आनी निस्वार्थपणी वावरूंक उदार म्हण रस म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या ह्या संतोशांत वंटेली जावंक तशेंच ह्या पवित्र एमकरिस्तीक बलिदानाचे प्रधान याजक जावन देवाचे उतार मोड दिल्या मनादीक जेसन लोब बापांक तशेंच मिसाचे सहा भेटवण केल्ल्या सर याजकांक कृपे बेसावानी बोर. देवाचे राज स्थापन करच्या वावुरांत तांकां जाय आसली मोतीचे समाधान आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी मौन रावन आमची वैयक्तीक तेसावा बापा समोर आमी उबारया. सर्गेच्या मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची प्रार्थना दयेंत स्वीकार कर. आमच्या जिवितांत सदांच आमी मोरयेचे आदर्श घेवन जेजूच्या मेटांनी चलोवंक सदांच बरवशान जियोंक तूं आमकां आदार दी. मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरी फात. आमेन. Sărăsna prasubi, tu castevo bondita. Tu vesti legini,
आमची जिणी मोगान ती समर्पिता तुवेंच दिल्ले जिवीत सरस नाप्रासुबी तुकाच ते ओपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी घालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता मोगामच्या जिणेसो त्यागामच्या कष्टासो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता मोगामच्या जिणेसो त्यागामच्या कष्टासो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता तुवेंच दिल्ले जिवीत सरस नाप्रासुबी तुकाच ते ओपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी करती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता तुवेंच दिल्ले जिवीत सरस नाप्रासुबी तुकाच ते ओपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी करती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता गुर्तामच्या वावरासो रुस्ताका फुलांसो गुर्तामच्या वावरासो सुसंतोष जिणेसो तुवेंच आमकां दिवचो मोगान ओपून घे म्हूण मागता सुसंतोष जिणेसो तुवेंच आमकां दिवचो मोगान ओपून घे म्हूण मागता तुवेंच दिल्ले जिवीत सरस नाप्रासुबी तुकाच ते ओपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी करती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता तुवेंच दिल्ले जिवीत सरस नाप्रासुबी तुकाच ते ओपून दिता तुवेंच दिल्ली जिणी करती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता मोगामच्या जिणेसो त्यागामच्या कष्टासो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता मोगामच्या जिणेसो
त्याग आमच्या कष्टाचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता. तुवेंच दिल्ले जिवीत सरसना प्रासुमी तुकाच देव ओपून दिता. तुवेंच दिल्ले देणी कधी आमची जिणी मोगान ती समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर घालून घेव. बापा ओंकार मोरयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका भेटोवन दिता. तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे घोट नियाळून आमचे जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारखी तुका मानता तसले जावं म्हूण मागता. त्यास क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूण फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्वतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत ओंकार मोरयेचो भक्तीन आमी उरास करता आनी तिच्या दिनवासनाचें गीत गावन तुजी कनवाळाय आमी वाकणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळे मनशांतय कितली अपरिमी तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवेग साकरणीचेर काकुळतेन तुवें नदर घाली. आनी असो सडवंदार मनशा कोणाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणता सरकार. तांचे वाकणेक आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळे तुजे रस्ना तुका वाकणता. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदंत अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मूळ पेटवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्यास पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पणचे. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारावतले, हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्था सगट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पूर्ण आम्ही परगटता, तुझा बापा, आमच्या सोडवण्या पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद बरें पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सोडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे भलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागार जोडल्या, ते सबले आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तिच्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मेय. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये घेवन तांकार मोरयेच्या बघेवन जुजेच्या बघेवन धर्मदुतांचे वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां संगत विंसून काडलेल्याच्या दायजान तांकां वांटो मेळोवंक तांचे विनवणे स्वादर आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळे, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लिओ आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पयसभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मण्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पयस सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुझे हुजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्ट गतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातले म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. ह्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोम्याची आज्ञा मौनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर
पूजा तुझे नाव पवित्र तुझे रास आमकाये तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसाराचा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोशिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे येडे बरवोश त्याग आमकां सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ तुमचे तयारास वट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्या शांतनाक घाल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती देयात संसाराचे पापड दिले आमची काबूत देवाचे शेळी संसाराचे पापड दिले आमची काबूत देवाची शेळी संसाराचे पापड दिले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पेरात आमी समेस्त सुभागी सुम्या तू भितर जेवा म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरास म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ भाव भयणो आतां पवित्र कुमगार स्वीकार करची पवित्र घडी 7 जण याजक कुमगार वणटात 1 जण भायर 4 जण याजक भितर तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर येवन पवित्र कुमगार स्वीकार करचो एका पवित्र प्रसाद ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
मोच्या काळजात पेटला उजो तुझ्या मोगाचो उड्या रुपार काळजात येवून फांकय उजवाड सर्गींचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरूची जिणेन मोलादी बोआ मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरूची जिणेन मोलादी बोआ मोली वंदन तुका
म्हज्या धन्या मनांत तुजी कृपा हांव नियाळटा भक्तीपणान करता आराधन अर्गा तुका जेजू सोम्या वंदन तुका म्हज्या धन्या प्रार्थोया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारांत तुझ्या पुताचे मरण आनी पुनर्जिवंतपण संतोषपर्यंत काळजान आमी परगडता. हे आमचे सडवणेचे गुण हांगा भक्ती नियाळून ह्या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटू आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाग्यवंत ओंकार मोरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळा सोडून केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरो. ओंकार मोरये उदेशी जिविताच्या रचनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बळगून दवरो. आज ओंकार मोरयेच्या परबे दिसा तुमी संतोषभरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे ओंकार मायेच्या मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे वयर आशिर्वाद घालो. वसुन्याच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. देवान आमचेर रोजार माये मुखांत वतुरल्या बरे सर बरेपणाक उपकार आठोवंक हांगासर जमल्ल्या सर याजकांक, म्हज्या मोगाळ फिरगजगरांक, सैऱ्यांक, घरांनी आसच्या पिडेस्त प्रायवंत मलगड्यांक, परगांवांत आसच्या आमच्या मोगाळ फिरगजगरांक, सर्व दानींक, युवाजनांक, भुरग्यांक आनी फुरगेज कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक, धार्मीक भावा भयणींक फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां आनी रोजार माय समेस्तांक बेसांव दिवं म्हणून मागतां. आयच्या संभ्रमाचे मिसाचे बलिदान प्रधान याजक जावन भेटवून देवाच्या उतराचेर मोरयेच्या जिवितांत आनी आमच्या जिवितांत कितें सक्कड घडटा आनी हाचेर बरवसो सांडूंक नजो बरवशान जियेचे म्हणून अर्थाभरीत प्रसंग दिल्ल्या आमच्या DACGचो सहायक एस्टेट मॅनेजर, तेचबरी ह्या फिरगजीचो लोकां मोगाळ आदलो विगार, बरो गावपी कंतार घडणार आमचोच मोगाळ बापू जेसन लोबो, तुमकां फिरगस कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांच्या नांवान, हांगासर आदराच्या सर याजक धार्मीक भाव भयणीच्या नांवान, सैरांच्या नांवान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांकां फिरगस गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी, उपाध्यक्ष स्वस्ती कार्यदर्शी अशोक पेटी मुखार येवचे, फुलांचो तुरो दिवन तांकां मान करूंक विनंती करता. आयच्या ह्या संभ्रमाक हजर जावन आमचो संतोश जोडतो केल्ल्या सांत पावल पुत्तूर वाराड्याचो विगारवार आमचे मोगाचे आमकां वाराड्याच्या सर्व याजकांक सांगात हाडचे, मार्गदर्शन दिवचे, सलाह सूचन दिवचे, मोग दाखोवचे, आमच्या कश्टा दुखांत पावचे, आमकां सदांच प्रोत्साह दिवचे आनी आमच्या वाराडो
तरणाटे या जाकान बरलेलो वाराड तांचे मध्ये एक विगार वार तरणाटो विगार वार भोवमानादीक लॉरेन्स मस्करनास बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मरियमाची आशिर्वादां मागता. क्लॅप दिनाकात मागीर एक पटी दिया. तशेंच वाराड्याच्या सर्व याजकांक सैऱ्या याजकांक म्हज्या इश्टा याजकांक हांवें वावर केल्या फिरगायच्या याजकांक नव्या याजकांक सर्वांक हांव दिनवास पाठयत आसतना ह्या सर्व याजकांची मोठवी परिचय हांव करता. खंडीत जावन बेगीन मोग दिता. त्या कुशीतान हांव सुरवात करता आसतना पयलें थंयसर आसात मानादीक बाप मैकल अम्मेंबाळ फिरगजीचे विगार दायकन एक घडी लोकांक तोंड दाखयलें. मायक आड जाता स्पिकर आड जाता. नेक्स्ट उपरांत आसात मानादीक बाप जॉन मॉरस मारील फिरगयचे विगार आमच्याच वाराड्याचे. मानादीक बाप एंटनी लसरोदो नित्यदार फिरगजीचे विगार. मानादीक बाप मेल्विन डिसोजा आमच्याच वाराड्याच्या पंजा फिरगयचे ह्या वर्सा नवे हांगासर आयिल्ले विगार. ताचे उपरांत आसात संपाजेचे विगार मानादीक पौल क्रासा. ताचे उपरांत नवोस फ्रेश याजाक ह्या वर्सा वर्द मेळिल्ले मानादीक बाप मरवीन पुत्तूर फिरगयचे सहायक विगार. ताचे उपरांत ह्या वाराड्याक नवेस आयिल्ले बाप सुनील पिंटो काडाबांत फ्रांसीस हेडमास्टर. ताचे उपरांत आसात मानादीक बाप सिरील पिंटो वलाविना हळ्ळींत थंयसर तांची सेवा दिवन आसात. ताचे उपरांत आसात म्हजो सांगाती आसा क्लासमेट मानादीक बाप मॅक्सिम डिसोजा सेमिनारींत प्रोफेसर आनी सांजुजे फिरगजीचे विगार जेप्पू. ताचे उपरांत आसात मानादीक रॉक फेर्नांडीस म्हजो सांगाती आजाक बेळा कॉलेजीचे प्रिंसिपल PhD केल्लो एकलोच म्हणजे आमच्या बॅचांत. पयसिल्ल्या कासरगोड वाराड्या केरळा तावन आयल्यात स्टेट बदलिल्यात. आनी ताच्या उपरांत आसात म्हजे मोगाचे आदले म्हाका प्रोत्साह दिल्ले मानादीक बाप आसिसी रेबेल्लो मुडिफू फिरगयचे विगार. ताचे उपरांत आसात आमचे मोगाचे येदोळ हांवें सांगल्यात भोवमानादीक बाप लॉरेन्स मस्करनास. ताचे उपरांत आसात यस फिरगजीचे मन्नीन म्हाका पयलो ह्या जाग ह्या फिरगजीचो मानादीक बाप मेल्विन चुकलें मेल्विन डिसोजा प्रस्तुत पेरमांडुरान सहायक विगार जावन आनी सेमिनारींत प्रोफेसर जावन वावर दितात. ताचे उपरांत आसा म्हजो सांगाती ह्या जाग बारीकसो दाटो मोठो बाप मैकल मस्करेनास बेल्डोर फिरगयचे विगार. उबे राव उबे. ताच्या उपरांत आसात मानादीक बाप विक्टर डिमेल्लो पानीर फिरगजीचे विगार. ताचे उपरांत आसात सबका साथ सबका विकास फादर विकास मुडीपूचे सहायक विगार फ्रेश ह्या जाग ह्या वर्सा वर्द मेळिल्लो. ते एक जण आसात फ्रेश ह्या वर्सा वर्द मेळिल्ले. ताच्या उपरांत आसा म्हजो क्लासमेट आनी एकलो क्लासमेट मॅक्सी फादर मॅक्सी डिसोजा फिलोमिनांत हेडमास्टर जावन वावर दिता. ताच्या उपरांत आसात नवेस सुडल्या फिरगजीक विगार जावन आयिल्ले बाप तरणाटे बाप ऑल्विन डिकुन्ना. ताच्या उपरांत थंयसर आसात बंडूर फिरगयचे विगार मानादीक बाल्तजार. उपरांत आसात आदले विगार तुमचे मोगाचे मोठो तरी सकडांक दिसचे बापू जॉन डिसोजा एलियार पदा फिरगयचे विगार. ताचे उपरांत आसात सेमिनारीचे प्रोफेसर मानादीक बाप एंटनी पिंटो. ताच्या उपरांत आसात मानादीक बाप अनिल डिसिल्वा आमच्या कोक्कडा फिरगजेचे विगार. हांगासर आसात अकरेक लांब निमाणे पयले जातले आसात हांगासर पौल डिसोजा काडाबा फिरगजेचे विगार. ह्या सर्व ह्या जागांक हांव देव बरें करता देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या मोगान सक्कड आयल्यात पयसिल्ली वाट लागशिल्ली म्हणली चिंतून हांगासर पावल्यात तांकां परत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे फेस्त आतां न्ही पुरो आयचे फेस्त भक्तीपणान शिस्तेन आनी अर्थाबरीत जावंक जायते आमच्या फिरगजगारांनी वावर केला. फिरगज उपाध्यक्ष स्वस्ती डिसोजा कार्यदर्शी अशोक पेड्डी गवळी गायक संचालक सोनिया डिसोजा संगी गवळीक आनी आर्थीक परिशदेच्या सहसन्या
4 वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधी फिरगयच्या संघ संस्थे स्वामी पाऊल सभा श्री संघटन ICYM YCS आल्तार भुरगीं संघटनेच्या अध्यक्ष आणि सर्व संध्यांक आयतराचे क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या सर शिक्षकांक मधुर थाळ्यान गायन करण हरी एक आयतराचे मिसाचे बलिदान आमकां मागोवंक प्रेरण दिवच्या तेच बरी आईच्या फेस्ताच्या मिसाक मागोवंक कुमक केल्ल्या गायन मंडळीच्या सर्व संध्यांक आणि आईच्या दिसा आणि हरी एक आयतराने वजंत्र वाजोवच्या आणि वाजयल्ल्या अशोक पेड्डीक तशेंच आईच्या फेस्ताक आणि वर्सभर निस्वार्थी सेवा दिवच्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आणि देवाची विसणार आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. आमच्या आल्तार भुरग्यांक तरबेती करचे YCSचे अनिल आणि पवन तांचे सचेतकी सोनिया डिसोजा तांकांय देव बरें करूं. आमच्या फिरगजेंत इलेक्ट्रीक मेंटेनन्स करच्या रोनाल्ड डिसोजाक देव बरें करूं म्हणटा हांव. खंयच्या वेळार हांगासर करंटाचे गरज आसा तर ताका कॉन्टेक्ट आसतना वेळार धांवून येता, खंय आसल्यार हांगासर येता, ताच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा. खंयचीं कामां आसल्यार आमकां तो आदार दिता. तशेंच इगर्जेंत खंयचीं कामां आसल्यार आनी कुमोक करच्या म्हणजे सांगात वावर दिवच्या म्हाका हरी एका सांगात पोवन दिवच्या फिरगज गोळी परिस उपाध्ये स्वस्ती आनी ताच्या संगात्यांचो युवकांचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर म्हाका रांदून वाडचीं कोणीच नात तरी तुमी मोगान तुमच्या घरांत जाल्लें, घरांत केल्लें, घरांत रांदलें, खंय जावन हाडलें म्हाका दिवन कुमोक करतात आनी म्हाका दादोशी करतात. ह्या तुमच्या बऱ्या मनाक देव आशिर्वादान दिवन दी म्हणलें म्हजें मागणें तुमकां देव बरें करूं. इगर्जेचे लेख तपासना जावन अशें विश्वास डिसोजा आनी काश्मीर डिसोजा, आयतराचे इस्मॉल मेजून लेख बरोवचे अमिता फेराव आनी फ्रांसीस डिसोजा, तशेंच फिरगयच्या अभिवृद्धीक कुमोक करच्या सर्वांचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताच्या संभ्रमा वंतीक आनी मुर्दोम फुलांक दान दिवन कुमोक केल्ल्या सर्वांक, विविध जबाबदारी घेवन बऱ्या रितीन वावर केल्ल्या सर्वांक, आल्तार सोबयल्ल्या संघटन श्री संघटनेच्या सांद्यांक, कालच्या दिसा इगर्ज झाडन नितळ केल्ल्या रुजार मायवाड्याची मेरी लुईस आनी मेरी डिसोजा, तांचे संगी आशा डिसोजा, जसिंता डिसोजा, प्रसाद स्वस्ती, काश्मीर वेलंकनी, राजेश हिलारी हंसो हांव उपकार बावडटां. प्रसाद हंसो उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. फिरगजेंत कसलेंय काम सेवा आसल्यार आनी कसलेंय रांदप जाय आसल्यार तुर्तान येवन रांदून दिवच्या श्रीमती पौलीन मोंतेरो आनी सोनिया डिसोजा आनी श्री संघटनेच्या सहसंध्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोंपरीच्या आयतारान आज इगर्जेक मुख्यान लायट्स आनी सावंड सिस्टम शामियाना घालून आदार दिला. प्रज्वल सावंड्स असो मला अरुण डिसोजा मडंत्यार असो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. कोंपरीच्या आयतराची लितूजी सोलोवन वेल्ल्या फिरगज कुटुंबाक आनी आयची लितूजी सोलोवन वेल्ल्या फिरगज गोळी बरें संध्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोंपरीच्या आयतारा मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचे उतर नियाळ दिवन अर्ताबरीत प्रसंग दिवन सक्रामेंताच्या पुरुषां सांगात दिवन आशिर्वाद दिल्ल्या मनादीक नवीन पिंटो बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोंपरीच्या आयतारा बँड स्पॉन्सर केल्ल्या मुडपू फिरगजेच्या मार्शल डिसोजा, लाईव्ह टेलिकास्ट स्पॉन्सर केल्ल्या पाऊल मोंतेरो आनी कुटुंब बाळोक जेजू वाडो, आयचे लाईव्ह टेलिकास्ट स्पॉन्सर केल्ल्या विल्सन डिसोजा आनी कुटुंब सान फ्रांसीस वाडो, लाईव्ह टेलिकास्ट स्ट्रिमींग केल्ल्या डेल्सन मिडिया मंजेश्वर हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या हरी एका कार्यक्रमा वेळार आमकां फोटोग्राफी करचो जावन आसा. आमच्याच फिरगेचो मोबायलार फोटो काडटा तरी भोव बऱ्या रितीन काडटा तो जावन आसा बाळोक जेजू वाड्याचो स्टीवन डिसोजा, ताकाय हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. आयताराचें प्रोजेक्टर ऑपरेट करच्या अश्विता डिसोजा, ताकाय देव बरें करूं. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुमोक केल्ल्या, दान दिल्ल्या आनी संगात दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना रोजार माये मुखांतर देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव प्रत्येक रितीन मागतां. आयच्या ह्या फेस्ताक आमच्याच फिरगेचो ब्रदर स्टीवन हांगासर आसा, ताकाय हांव फेस्ता स्वागत म्हणटा ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. TV आमकां भायरच थंयसर मिसाचें बलिदान पळोवंक अवकाश दिला. बंडोर फिरगयचो हेनरी डिसोजा आनी ताच्या कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मिसा उपरांत मनोरंजना बसत ICYM आनी YCS संध्यांनी स्टॉल घाल्यात आनी तातूंत थोडे खेळ आसात. तुमी भेट दिवन खेळोवन सहकार दिवंक विनंती. विशेन पावल सभेची लकी टीप दवरल्या आनी हाचें इनाम जावन आसा कोंबो.
आज कोंबो तुमकां मेळ्ळो तर रांदूंक तुमकां कश जाय सैरी वचोन जायत देखून तुमकां कोंबो मेळ्ळो तर पत्रपाच्या घरा चडा आमी आनी पटी रांदून आमी जेवतले कोंपरीच्या आयतारा पेट्रोल दान जावन दिल्या रुजार माई वाड्याच्या काश्मीर वल्लांगणी हाका हांव देव बरें करूं म्हणटा आमकां हर एका वेळार ज्यूस स्वीट्स बिस्किटली लॉलीपॉप दान दिवनासच्या दर्शन एंटरप्राइजेसचो मालक श्रीमान जयदीप आनी जयसंत पुत्तूर हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा खंयच्याय वेळार कितेंय जाय तर खंय वसा जाय तर म्हाका कुमकेक पावसो रुजार माय वाड्याचो प्रेम प्रकाश डिसोजा ताका आयचे दिसा विसरूंक जायना खंडीत जावन म्हज्या हर एका गजांनी पावता ताका ह्या वेळार हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा गेल्या त्या कंपनीच्या आयतारे दिसा फुलां स्पॉन्सर केल्लीं पूण नांव नाका म्हूण आमकां दिलशिलां तेच बरी तांचे सांगता रोशन लसराद आनी कुटाम पुत्तूर आनी फुलां स्पॉन्सर केल्लीं तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा मोकाळे बाबा भयणीनो फिरगज करणो सैऱ्या देयरानो फेस्ताचो संभ्रम येदळूच आरंभ जाला आनी तुमच्या घरांनी फेस्ताचो संभ्रम आसा सर्वांक फेस्ताचे संभ्रमांत वांटो घेवंक उलो दित आसतना ह्या फेस्ताच्या बाबतीन जायत्या जाणांनी मुडदोम दिल्या खूब स्पॉन्सर रावन कुमो केल्या आनी वंती दिल्या दान दिलां तांची नांवां हांव ह्या वेळार वाचून सांगता आसतना आयच्या प्रधान याजक आनी मुखार येवन तांकां मानाची वात दिवंक हांव विनंती करता नांव आपयल्या तक्षांनी मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची सौम्या डिसोजा आनी कुटाम इस्रायल सान फ्रांसीस वाडो 20,000 रुपये मार्सेल डिसोजा मुडिपो कोंपरीच्या इतरा बँड स्पॉन्सर आयला तर मानाची वात स्वीकार करची ज्योती रोशन डिसोजा दांडेली आदी सा जुजे वाडो 10,000 रुपये फ्रांसीस डिसोजा पुत्तूर 6,000 रुपये जस्वी नारायण डिसोजा विजयडका 5,000 रुपये रॉयल हार्डवेअर कवडीचार तांणी एवकरिस्टीक पुरुषांवा सत्री आनी आज मिसाचेर आमी उपेग केले ते बेल अल्तार ब्रिगांनी मातशें तें बेल दिलां हांगासर मुखार येवन ताच्या मालकान मानाची वात स्विकार करची कोंपरीच्या आयतारा लायव्ह टेलिकास्ट पाऊल मोंतेरो आनी कुटाम फ्रेविन कुवेल्लो मुखार येवचे आनी वात घेवची आयचे लायव्ह टेलिकास्ट केल्या सिसिलिया विल्सन विल्मा आनी वेन्सिटा विल्मा भायर आसलें पळयलें हांगासर येवन वात स्विकार करची कोणायची आनी एक वात भितर जालें जालें बरो कोणायची नांव सोडून गेला तर दयकन मागीर येवन म्हजे लागीं वात घेवची तुमकां वाती हांव मागीर दितां जर तर कोणें मुर्दम वंतीक दिल्या तर वाती मेळोना जाल्यार म्हाका येवन मेळचें तुमकां वाती हांव दितां परत तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा फेस्ताचे शुभाशय पाठयता मोगचनो रोजार माईक समर्पिल्ली नीट पडली फिरगज दबाजो व्हडल्या फेस्ताचो आल्तार बोन पाद्र्या आसात 25 पाद्र्या श्रेश्टा आसात इगज बोन लोक आनी इगर्जेच्या तितलोच भायरी लोक आसा ताच्या सांगाता मेळोन हें फेस्त विगार आनी फिरगेचे मुखेली आनी सैर्या दैर्या सिंगी आमी बोवापूर बायन हांगा संभ्रमले ह्या संदर्भार तुमकां सगळ्यांक बरें फेस्त हांव मागतना हांगासर जमल्या सकड पाद्र्या मंच्या श्रेश्टांच्या सैर्या दैऱ्यांच्या नावी बाप संतोष मिनेजस विगार आनी ह्या फिरगेचो उपाध्यक्ष मनेस्त स्वस्त डिसोजा कार्यदर्शी मनेस्त अशोक पेडी
तशेंच आयोगाचे संचालकी सोनिया डिसोजा, सकट वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी आनी ह्या फिरगेच्या सकट ल्हानांक आनी व्हडांक आमी हॅपी फेस्ट बागी व्हडलें फेस्त आनी संतोश भरीत फेस्त तुमकां मागता. तुमकां आमी शुभाशय पाठयता. निरपल्ली फिरगेजींत एक म्हयनो तो संभ्रम चलता. फेस्तां ल्हान पुरशांव दबाजो आदल्या म्हयन्यांत हांवूय येयल्लो हांगा तारीखेचें फेस्त आनी 4 किलोमिटर आमी चलोवन पुरशांव काडलो. कोंपरीच्या इतरकी पुरशांव जालो आनी दबाजो ओर्तो संतोश. तुमकां आमचें अभिनंदन. तुमी ह्या फिरगेजींत ल्हान समुदाय आमचो ह्या फिरगेजींत 88 कुटुंबां आसचे. कोण तुमची उर्बा भोव वर्ती आनी तुमची भक्त आनी तुमचे थंय आसची ती आसाक्त आमकां पळोवन निजागी आमकां ही प्रेरण भोगता. देखून सकट तुमकां लोकांक तुमचें मुखेलपण घेवच्या बाप संतोश आनी तुमकां सगळ्यांकी शबासकी आमी पाठयता तुमच्या ह्या बऱ्या मना खातीर. आयच्या हेचें फेस्त भोव अपुर्बायेन जालें. भोव बरी मांडावळ केली, बरी देवस्तुती मांडून हाडली, बरें गायन खोयाराच्यांनी गायलें, बरें कंतार. ताजे उपरांत ल्हान पुरशांव कणिकेचो सकट पदऱ्या पळयताले. तांच्या फिरगेजीन तितले ल्हान पुरशांव येना हांगी म्हणून तांगेले अजाप जालें तांकां इतले काणीक बरो पळोवन. ल्हान फिरगेजींत व्हडले काणिकेचो पुरशांव तातूंत तुमचें उदार मन दिसता. तशेंच ह्या फेस्ताक जायतेनी तुमी आदार दिला, मुद्दम स्पॉन्सर दान दिवन आनी सेवा कर. देखून आमी संतोश पावता तुमचे थंय आनी तुमकां आमी सर बरें मागता. तुमचो विगार येवन थोडो तेंप जालो. ह्या फिरगेजीक एक सुडसुडीत आनी फुटफुडीत आसा तो म्हणजे वय ताचे काडमिशी आनी पळयतना आमकां एक तराचो उल्हास भोगता. आमच्या ह्या फिरगेजीन मात आमच्या वाराड्यांतय ताची सेवा विशेश आसा. जायते ताचे थंय तालेंत आसात. फाटल्या दिसांनी आमच्या वाराड्यांत शिबिरां चल्लीं. जिवन ज्योती, जीवन दिशा, आलता भुरग्यांचो मर्याळ चोडयांचो समावेश. त्या भुरग्यांक ताणें बरें कन्न तीं शिबिरां चलोवन येल्यात आनी जिवाळ दवरूंक ताचे थंय जायतीं तालेंतां तीं तांणी वापरल्यात. देखून आमी संतोश पावता आमच्या वाराड्याक एक तालेंतां बरीत याजाक आयला म्हणून. आनी परवा पुत्तूरांत 16 तारखे भुरग्यांचो उत्सव जुबलेव आसा ताकाय आमी ताका पदरेपाक आपयला. ह्या फिरगेजींत ताचें मुखेलपण एक बरो गवळी जावन तुमकां हांगा परत ती फिरगस जिवाळ दवरूंक तो वावुरता आत्मीक रितीन आनी हेर रितीन. देखून तुमचे सर्वच तांच्या नांवी बाप संतोश तुमकां आमी शबासकी पाठयता. देव बरें करूं म्हणटा हांव तुमच्या सेवेक ह्या फिरगेजींत आनी आमच्या वाराड्यांत. बाप जेसन आमच्या संगात आल्लो. 1 वर्सा पयलींत गेलो आमकां सोडून, पूण आयला आज परत्यान. पळय हांव आनी तो सांगात आयिल्ले आनी बाबा पावल आमी आतां राखून आसा. आमकां ह्या वाराड्यांतल्यान वचोंक हांवें देखून तो पयलींत वचून आमची वाट तयार केल्या ताणें. बाप जेसन आमच्या सांगात आशिल्लो आमकां संतोश 5 वर्सां ह्या फिरगेजींत वाराड्यांत ताणें बोवा पुरबायची सेवा दिल्या आनी तो आमचो पुत्तूरगारस ह्याच वाराड्याचो. आज आमी संतोश पावता तो प्रधान याजक जावन येमीस भेटयला आनी आमचे खातीर ताणें मागला. देवाचे उतर संदेश ताणें दिला. देखून मोगाचे न्हू आज ह्या सगळ्यांच्या नांवी तुमकां परत हांव बरें फेस्त मागता. हो ल्हान समुदाय आमचो तो आनीक सर जिवाळ जावं दी. हर एक कुटाम बावडतान तीर आशिल्लें जावं. हर एक कुटाम एकवटीत जावं. आमची भुरगीं आसात हांगा संतोश ही भुरगीं बरें करून शिकोवन आसात. ह्या निटपाळी भुरग्यांची भुरगीं बरीं शिकतात आनी शिकिल्लीं बऱ्या पावंड्याक पावोर आसात. देखून संतोश ज्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन तांकां बावार्थांत वाडावळ जोडूंक वा वडिलांचें मार्गदर्शन जाय. बरी देख तांकां जाय अशें आमची भुरगीं आमची युवा जाणां बऱ्या रितीन ती वाडोवन दीत
ह्या फिरगजीची अलंकार ती पवी सभेची संपत्ती ती जाय देखून सकट भुरग्यांक आनी युवा जणांक तुमकां आमी सर बरें मागता ह्या फिरगेजींत आनी रोजार मारिफा देव बेसावां दिवं दी म्हणून आमी मागता संगता मेळोन आनी परत तुमकां बरें फेस्त बागी फेस्त आमी आशेता हांगासर तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन हांव आमी एक बंगराळो शालो हाडला विश्वासार मागता उपकार माये नमान करता पात्रून रोसार माये आम्हा सर्वांचे वर्षेकाये ती आमकां आदार हर एक घडी मागून ससाय तुझ्या पुताकडे रोजारी साहेबिनी आमपासून विनंती कर भगिनी कुसचे कुर्वे नेराम आमच्या देवा आमच्या आजच म्हटले बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे वाती पेटोवच्याक अवकाश आसा तुमकां थंयसर ग्रोठ्या लागीं वाती विकरापाक आसात थंयसर घेवच्यो आनी वाती पेटोवच्यो नमान करता तुका रोजार सायबिणी जावन आसाय तूं आमची शारोतिणी मोगान आयल्याव आमी तुजे चरणी मागोंक शिकय आमकां खालतेपणी नमान करता तुका रोजार सायबिणी जावन आसाय तूं आमची शारोतिणी मोगान आयल्याव आमी तुजे चरणी मागोंक शिकय आमकां खालतेपणी नमान नमान तुका रोजार सायबिणी आम्हा सर्वांच्यांची तुमगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतेचे नमान नमान तुका रोजार सायबिणी आम्हा सर्वांच्यांची तुमगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतेचे देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली
तुझो पूत कितलो वरतो संवसारा जीव दिवच्या ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता जाणागी तू मोरये तुझो पूत कितलो वरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता मोन तो वोडता गरिम्याचो हंकार तो मोडता कष्टांनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता पातक्याचे मोन तो वोडता गरिम्याचो हंकार तो मोडता कष्टांनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता सांबळ दर्याक एकाच उतरान शांत तो करता जाणागी तू मोरये तुझो पूत कितलो वरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता द्वेषाच्या काळजान मोग भरता अशुद्धात्म्याचो नाश करता सलवून करगून उलो मारताना आधार तो जाता द्वेषाच्या काळजान मोग भरता अशुद्धात्म्याचो नाश करता सलवून करगून उलो मारताना आधार तो जाता मेल्लेल्या कुडी जीवान भरून अजाप तो करता जणांगी तू मोरये तुझो पूत कितलो वरतो संवसारा जीव दिवच्या ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता जाणागी तू मोरये तुझो पूत कितलो वरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता
कोणते नंबर आहे